ग्रीवन्सीस म्हणिल्ली ते आमच्या पार्टी तर्फे पॉयंट असो की पब्लीक ग्रीवन्सीस जाल्यार ती सगळी कोंकणींतल्यान चलपाची कित्याक पब्लीक चड लोकांक खबर आहा कोंकणी सो पब्लिकेक गोंयांत जर 95% आहा तर ते कोंकणीन उरपा आशिल्लें त्या पब्लिकेक कळपाक ते इंग्लिशान आहा ओके. सेकंड प्रॉब्लेम कसो की 6% टॅरिफ हायक जो म्हणटा डिपार्टमेंट जो म्हणटा कितें करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे कमर्शियल अशें जावंक शकना कित्याक गोवा गव्हर्मेंट चलयता ती प्रायवेट खंयची ऑर्गनायझर रिलायन्स ऑर किंवा बाकीचे हातूंत न्ही सो गोवा गव्हर्मेंट चलयता आनी गोवा गव्हर्मेंट ताका सपोर्ट करता आनी पैसे दिता. आता टॅरिफ हायक 6% म्हणटना तो जेन्ना म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोविड आसा बाकीची सगळी आसा ह्या कोविडाच्या वेळार लोकांक त्रास जाला आनी आतां इम्प्रूव जाताना तुमी 6% टॅरिफ वाडयता तांचेर सो तुमी आनी म्हणजे अशी एक म्हण आसा की माडावयल्यान पडलो आनी पेराड्यान बडयलो म्हण तसो तुमी कोविडा वेळार लोकांक ट्रास जाला ताजेर आनी 6% वाडोवन तुमी लोकांक त्रासान घालपाक पळयता. सेकंडली अशें आसा की इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर कितें म्हणटा की 438 कोटी रुपया बजेटरी प्रोविजन केल्ल्या 368 करोड बजेटरी प्रोविजन केल्ल्या की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सपोर्ट करपाक. आता 368 करोडचे बजेटरी प्रोविजन केल्ले आसा ते मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टर आपल्या बोल्सांतली न्ही आमचे कडच्यान कॉमन मनशाच्यान टॅक्स घेतला आनी तोच बजेटरी सपोर्ट करता. सो हे अशें आसतना तुम्ही परत टॅरिफ कित्याक वाडयतात लेट गव्हर्मेंट बजेटरी प्रोविजन करूं दी ताका सबसिडी दिवूं दी. आता लायटीच्या बाबतींत लायट रस्त्यार जर वचत तर 24 तास लायट चालू उरता ती तुगेली हें जाली लिकेज जाली लायटीची थेफ्ट आसा हे सगळें बंद करपाची सोड लोकांचेर बर्डन घाल 6% टॅरिफ वाडोवप आनी ह्या अशा परिस्थितीक आतां 6% टॅरिफ वाडयतरी प्रॉब्लेम कितें जातलो की लोकांक पयले बेकार आहा लोक घरा कडेन जेवणाक पातशीर आहा थंय हे लायटीचे 6% एक्स्ट्रा वाडोवप म्हणजे लोकांक आनीक मारोवप. जेन्ना मिनिस्टरान आतां आमी जशें सांगलां की पयलींच्या एक्स मिनिस्टरान सांगिल्लें की 24 तास कंटिन्युअस जो पर्यंत लायट आमी दिना तो पर्यंत आमी एक पयसो सुद्दां रेट वाडोवचो ना. जेन्ना चीफ इंजिनियर जो आसा आतांचो चीफ इंजिनियर तो बशिल्लो मरे आतां प्रश्न असो जाता की तुमी 24 तास तुमगे फुलफील केले प्रॉब्लेम तुमी अजून फुलफील केलो ना अजून लायट वता अजून लोकांक लायटीक त्रास जाता अशें त्रास जाता अशें आसतना तुमी आतां टॅरिफ कित्याक वाडयता. आनी शेवट हांव एकच सांगता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हें अशें उरपा जायना की जे कमर्शियलाची प्रॉफीट मेकींग बॉडी आनी जर तुमकां दिसता कितें लॉस जाता तर ते गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाचें. जेन्ना लोकांच्या साठी गव्हर्मेंट उरता आनी GST आनी बाकीचे टॅक्स लावन जेन्ना गव्हर्मेंट लोकांक पिळटा तितूंतलो थोडो पयसो दिवन लोकांक रिलीफ दिवपा जाय. 6% टॅरिफाक आमचो अपोज आहा आनी गव्हर्मेंट हे कांय करूं सोदना हे गव्हर्मेंट 6% वाडोवन आनी परते 6% वाडयले म्हूण तागेली इन्कम वाडटले अशें धरना 6% वाडटले तांगे चोरपाची स्टायल आनी वाडटली. सो 6% बंद करपाचें गव्हर्मेंटान लोकांचेर बर्डन घालपाचें ना आनी गव्हर्मेंट बाकी कडच्यान जो रेव्हेन्यू येता तो रेव्हेन्यू दिया. तुम्ही बाकीची फंक्शन करपाक कोट्यांनी रुपये मोडटात तर लोकांचेर सादारण लोकांचेर कित्याक तुमी आतां हें करतात. सो हो जो कितें फार्स चल्ला दुसरें ताणें कितें म्हणलें की ते JRE जी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहा तांणी टॅरिफ हायक करपाक लायलो पूण मागीर लक्षांत येयलें की टॅरिफ हायक ते करना टॅरिफ हायक गोवा गव्हर्मेंट करता आनी तांकां सांगता तेंच्याकडच्यान एप्रुवल घेता. सो तुमी एप्रुवल घेवपाक तुमी पयलीं हायकच करता कित्याक JRE म्हऱ्याक वतात कित्याक तुमी हायक करपाक ते एप्रुवल दिले आनी आमी मागीर हायक केलें म्हणनाका. तुमी सांगा की आमकां वाडोवपाचें ना आमी पळयता गोवा गव्हर्मेंट आनी गोवा गव्हर्मेंट जेन्ना आमकां सेम म्हणटा की भिवपाची कांय गरज ना पयशे भरपूर आहा तर मागीर तुमी 6% कित्याक वाडयता हें सगळें आसतना म्हणजे तुमी लोकांक त्रासाक घालपाक. ओके थँक्यू. नीती आयोग रिपोर्ट नीती आयोगान तेन्ना सांगलें की आमचे हे हांगा चड आहा आमचे हे हांगा चड आहा. आतां नीती आयोगान हाजे पयलीं आनीक हें केल्लो तेन्नाय नीती आयोगाचेर हांणी कॉमेंट्स केले गोवा गव्हर्मेंटान. एक्चुअली नीती आयोग हांगे हायेस्ट बॉडी जी नियोजन प्लॅनिंग कमिशन कारण नीती आयोग केला हांच्या सरकार डबल इंजिन सरकार त्या नीती आयोगाक ताणें पयलीं फटींग ठरयलो. आतां जर नीती आयोग जर म्हणटा की हांगा टॅरिफ मायक आहा तर तुमी आयकया बरो नीती आयोगाक परतूय तुमी नीती आयोगाचेर हें करतले. सो तुमी कोणाले हें करतले हो प्रश्न.